फाटल्या म्हयन्याचे तुळेन गांवठी सुकी मिरसांग आता बरीच सवाय जाल्या। सद्याचे मोल पळयत जाल्यार अंदू मिरसांग गोड जाली अशेंच म्हणचे पडटले। बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारांत तर मिरसांगो 300 ते 400 रुपया किलो अशा मोलान उपलब्ध आशिल्ल्यो। फाटल्या म्हयन्यान हीच मिरसांग हजारांचेर पाविल्ली। समाधानकारक पीक आनी आतां पावसूय लागीं पाविल्ल्यान मिरसांगांचे मोल देंवल्या अशें कांय विक्रेत्यांचे म्हणणें आसा। मिरसांगाचें वातावरण म्हणजे मिरची खूप टिकली। पहिली मातशी रेट बरी आशिल्ली मिरसांग। आतां राष्ट्र बाजार म्हणून आमी मेळटा तशी विकून सोडटा। तसो 800 आसलो 800 केन्ना फाटल्या बाजारात 2 म्हयन्या आतां रेट मातसो कमी आसा ना मागता तशें आमी दिता दवरची पडटा। पण मिरसांग बाजारान भरपूर भरपूर आणि खप कसो आला फाटल्या म्हयन्यान बी? फाटल्या म्हयन्यान जाला बरो आलो। आता सध्या मातशे कमी आसा। गेले फाटल्या जी बुधवारा 7-8 बुधवारा त्या बुधवारा जी मिरसांगाचो दर जो आसलो तो दर कमीत कमी 800-900 हजारा मेरेन आसलो। आनी आतांच्या आयच्या बुधवाराक जो दर आसा मिरसांगीचो तो खूब देंवलेलो आसा। आनी तेज्या खातीर जे बाकीच्या लोकांक स्वस्त मिरसांग सवाय मेळपाक लागली आनी तो दर जो आसा तो 300-400 रुपया असो आज दर मिरसांगाचो आयच्या बाजाराक आसा। तर जे बाजार येणारे आसा तांकां त्या मिरसांगाचो खूब फायदो जाला। तेंचे जे फुडलो जे वर्साचे हे करचो पडटालो तेतूंत तांकां फार सूट मेळिल्ली आसा ह्या दरा खातीर। म्हणून मिरसांगो आयज खूब तरेनी विकल्यो गेल्यो।